6 मार्चाक सबंद देशातल्या सगळ्या महिलां बरोबर प्रत्येक मतदारसंघात आमी स्क्रीन घालपाचे आसात आनी थंय ते महिला त्या भागा भितर बसतल्यो आनी तांचे कडेन प्रधानमंत्री उलोवपाचे आसात। 4-5 अश्यो तेंच्यो वेगवेगळ्यो महिलांच्यो कार्यक्रम जे आसात तातूंत महिला रन कार्यक्रम आसा, हे वेगवेगळे कार्यक्रम हे सगळे जातलेच। बेनिफिशरी संपर्क अभियान जेका आमी म्हणटात, लाभार्थी जो आसा ह्या देशांतलो, त्या प्रमाणे आमच्या गोंयचो जो लाभार्थी आसा त्या गोंयच्या लाभार्थीक वचून मेळप, ताका नरेंद्र मोदीजींचें जें पत्र आसा तें पत्र ताका दिवप, ताका नमस्कार करप, एक बूथ घेतलोय आनी त्यामुळे प्रत्येक मनशाक केवळ एक बूथ आनी एवरेज लाभार्थी जे आसात ते साधारण एक 3000 असल्या कारणान 30,000 असल्या कारणान 17 एवरेज 10 ते 17 कदाचित 20 जावपाक शकता। त्यामुळे 20 घरांनी फिरप, त्याच्या घरा बसप, त्याने च्या दिलो जाल्यार तो च्या घेवप, ताका नमस्कार करप आनी फुडें वचप, अशा पद्दतीचो कार्यक्रमाची आमी योजना आंखलेली आसा। पण गेल्या आतां ऑलमोस्ट 10 वर्सां कंप्लीट जावपाक आयली नरेंद्र मोदीजीचें केंद्रांतलें सरकार, आनी ह्या सरकारान केल्ल्यो वेगवेगळ्यो विविध योजना, पयलीं आमी पळयताले की पयलीं योजना हे केवळ पुस्तकाचे बुकाचेर उरताले, खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंटूच जायनासल्यो आनी एखादी स्कीम काडली जाल्यार फुडल्या टर्मा भितर ती कदाचित इम्प्लिमेंट जाताली कदाचित। पण नरेंद्र मोदीजीच्या सरकारा भितर जी येवजण कमिटेड केल्ली आसा, म्हणजे आमी संकल्प आमच्या मॅनिफेस्टोन जें सांगिल्लें आसा तें 100% पूर्ण करपाचें काम मोदी सरकारान केल्लें आसा आनी म्हणूनच तर ताका म्हणटात की मोदी की गॅरंटी। ज्या तरेचो विकास, ज्या तरेचो डेव्हलपमेंट हो गोंया भितर जाल्लो आसा आनी खास करून आमचे गोंयचे लोक आमचेर विश्वास दवरतले हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा आनी दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा भारतीय जनता पार्टी निवडून येतले हें आमी तांकां सांगिल्लें आसा। आमी अजिबात कोणाकूच भिनात। आमी सदोदीत निवडणूक लडयतना स्ट्रेट फॉरवर्ड 50% मतां कशी मेळटली। लोकसभा निवडणूक केन्नाय कार्ड आनी चार्ट पळयतूं आमी सदोदीत 50%च्या अबाव गेल्ले आसात एवरेज, आनी त्यामुळे सगळे जरी एक जाले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कोणाकूच भिना। भारतीय जनता पार्टी हार्डवर्क करता। आमी केवळ लोकांच्या विश्वासाचेर, अलायन्साचेर लोक कितलो विश्वास दवरतलो म्हाका खबर ना।